हेनरी मास्कारेन्हस, कुंकोली काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट. आमच्या आमदाराचेर आनी आमच्या काँग्रेस आमदाराचेर आमचो पयलींचो आमदार सगळे आमी काम करून हाडल्या ते फायलीची आपण काम केलां आनी मिनिस्टराक घेवन आपण काम करतलो म्हणून सांगता. कुंकोळ्याक काम करपाचे लोकूय आसा आनी आमदारूय आसा. लायटीचे प्रॉब्लेम आमी कुंकोळ्यांक स्ट्रायक केल्ले. कुंकोळ्यांक लायट सारके ना, ट्रान्सफॉर्मर चलनाय आनी तेचे लायट्यो तेचे कंडक्टर चलनात म्हूण गेलो जाल्यार डिपार्टमेंटाक आमी सांगलें 40 वर्सांचे कंडक्टर आसात, ट्रान्सफॉर्मर आसात. 40 वर्सांक ते आसात जाल्यार आमचे आतां बॉम्ब मारतात ते पयलींचे आमदार. आपण कोल म्हण तो 10 वर्सां आसलो. तेणें 40 वर्सां भितर 10 वर्स म्हळ्यार 30 आनी 5 वर्सां फाटी गेली आनी 10 वर्सां तेणें काम केल्लें कुंकोळ्यांक. लायटी कित्याक करना आसतना तेणें तेजो काम केलो जाल्यार आमकां डिफिकल्टी जायना आसली लायटीची. आखे रात बॉम्ब पड आमकां. ते आमदार आमी कावन्सिलर आसले आनी आतांचे कावन्सिलर बायल आसात भुरग्या वाड्यान, त्यो बायलो राती कितें म्हूण बसले रातीच्यो. दिसा एक फोन कोताय ती. काल ट्रान्सफॉर्मर आमगेले 2 लासोन गेले इस्पण. कावन्सिलरान एक कावन्सिलर आमदार तेजे फाटी लागून आमचो जेई कुंकोळेचो बरो आसा म्हूण आमकां एक 10 दिसा भितर 2 ट्रान्सफॉर्मर घालून दिल्यात. हे आतां तें पयलीं कळलें ही डिफिकल्टी आमकां येना आसली आनी ही फायली आपण पास करना म्हणटा. आमी स्ट्रायक केल्ले कुंकोळ्यांक फायल पास जावपा जाय म्हूण. आनी मिनिस्टर मडकयकार आसलो, पुलीस धाडले आमकां स्ट्रायक चड हाड जायत म्हूण. त्या पुलिशे उजीर आमकां ऑर्डर दिलो आसा पास जाल म्हूण. आनी हे केदोर पास केले आनी म्हाका समना कितलें. इतले बेगीन हे फुटमार लागलो जाल्यार आनी मुखार आमकां कुंकोळकारांक कितें फुटमार कितें कोतले तें आमकां समना. आनी आमकां तेजेर चड उलोवपा नाका कित्याक तो कुंकोळे आमदारूय ना कोणूय ना. तो एक भायलो मनीस आमच्या कुंकोळ्यांक येवन उलयलो म्हूण आमकां दूख लागता. कित्याक आमी काम कोन्न आपण काम कोन्न म्हणून जायना. तेरू स्ट्रायकाक एकूय मनीस ना तेंगेलो. कितल्यादां कॅन्डिडेट बसलोले कुंकोळ्यांक इलेक्शनाक. तेंगेलो एक कॅन्डिडेट आसलो 10 जाण पूण तरी मनीस आसलेले जाल्यार तेच्या चड आमकां सपोर्ट मेळटा आसलो. एकलोय ना. तेंकाय वालोर आहलो तेवूय येयलो जाल्यार एक कॅन्डिडेट बसलो तो दिसा आमकां सपोर्ट करूं येयलो कुंकोळकारांक. आमदारा न्हू, आमदारा लायट नाका. लायट लोकां जाय, पब्लिका जाय. पब्लिका लागून पूण तेमी येवपाचें आहलें. आनी कित्याक आमदाराचेर उलयलें, काँग्रेसाचेर उलयलें एक जालें देखून हांवें ही 2 उतरां सांगलें. आनी तेणें चिंतूं जाय तेश कोन्न दुसपाटी उलोवप न्हू. येयलो दुसपाटी जिखोन येयलो जाल्यार तेणें काम कोन्न दाखयतो म्हूण सांगूंक जाय. आतां आपण काम केलें म्हूण सांगूंक जायना कित्याक आतां आमदार आहा. 2 उतरां सांगल्या म्हूण तुमकां देव बरें कर म्हणटा. हांव जॉर्जिना गामा, कुंकोली काँग्रेस ब्लॉक महिलाचे प्रेसिडेंट. जेन्ना आमचो MLA लास्ट वीक आउट ऑफ स्टेशन गेल्लो तेन्ना थोड्या जाणांनी एकठांय जावन ऑफिशियल्सांक घेवन म्हूण तेमी मिटींग घेयली म्हूण प्रेसा येयलें. आमी हेचेर निशेध करतात कित्याक आमगेले कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगेलो इलेक्टेड MLA आसा, लोकांनी निवडून काडलेलो MLA आसा आनी आमगे MLA फूल काम करता आनी आमकां आमगे MLAचेर फूल ट्रस्ट आसा. आनी सगळीं पड काम जालें ती आमगे MLA वरवीं जालें. कित्याक आनी आतां जाय जाण येताय मुखार सोताय आनी मुठाय क्रेडीट घेवपाक सोदताय. पूण लोकांक आमकां कुंकोळकारांक खबर आसा. आमी फकत इतलें सांगपाक सोदतात की आमगे MLA आसतना आमगे MLAक तुमी बायपास करपाक जायना आनी कितें डिसिजन घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय ते लोक मुखार. जरी तर आमगे डिवेलपमेंट जायना जाल्यार आमी कुंकोळे लोक मुखार सोदलीं आनी आमगे MLA आसा. तुमकां तरी कितें काम करपाक जाय जाल्यार तुमगे कितू सरकाराक कितू MLA दुयेंत आसा. देवा कृपेन आमगेलो MLA बरो आसा, फिट एंड फायन आसा. हे दुयेंत आसा तेंगे हितून वचोन तुम तेंगे काम करे. दॅट्स ऑल. दीपक कलंगटे, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉकाचो वायस प्रेसिडेंट. पयर प्रेस दिली त्या भशेन आयकल त्या भशेन भायर लोक येवन आपूण ऑफिसरां आपोवन
आपण काम केलं म्हणून क्रेडीट घेतात. हांव म्हणटा जेन्ना ऑफिसरां आपयतात तुमी काम करात, खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करात, तुमकां वालोर, पूण तेन्ना त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिप्रेझेंटेटिव्हाक घेवन बसून काम ऑफिसरान काम करचें. कित्याक ते लोकांनी ते मनशाक निवडून दिल्लो आसता की बाबा तुवें काम करूंक जाय म्हण. तुमी नाका म्हण तुमकां लोकांनी सायडीक उडयल्ली आसता. तरी आसतना तुमी परते भितर वचून येता म्हणल्यार ही चिंतपाची गोश्ट आसा. दुसरी म्हणल्यार जेन्ना असेंब्लीक रवी नायकान प्रश्न इश्यू केल्लो की गव्हर्मेंट ऑफिसर MLA मार्यांक आपयल्या येवपा जाय, तेन्ना पर्रीकारान स्ट्रेट वे असेंब्ली सांगिल्ल्या. तेन्ना तुमकां तें पुरेपूर रिपोर्टान आमगे भावांक खबर आसतलें की ताणें वचपा जायना म्हणलें म्हण. तें कोणाल्याच घरा कडेन वचपा जायना, खंय वचपा जायना म्हण. जर तर CM अशें सांगता तेन्ना एक सादे जे कोणूच खंयचेच पदार नात, सादी गव्हर्मेंट कसलेच हातूंत नात, ते ऑफिसरां आपोवन तर मिटींग घेतात जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर, म्युन्सिपालिटी प्रेसिडेंट जावं पंचायत मेंबर कोणेय आपयल्यार तांणी गव्हर्मेंट ऑफिसरान येवन थंय आपल्यालें काम तांकां आदार करपाक जाय. नाजाल्यार ही लोकशाही आनी उरली ना ही. कित्याक तुमी आतांच जाणा आसतले हें गव्हर्मेंट म्हणटा तें अशें जाल्लें आसा जिती आशिल्ल्यांक जगपा दिना, मेल्ल्यांक ताचो अंत्यसंस्कार करपाक सुद्दां दिना. बॉडी काडटा आनी दुसऱ्याक दिवन नाच करून उडयतात. असली हें गव्हर्मेंट जिते आशिल्ल्या फॉर्मलीन खावन मान उडोवपाक सोदतात. आतांच आनी एक इश्यू गव्हर्मेंटान आतां फोन आयला इन्शुरन्साक गेल्लो. एक गाडी रजिस्टर करपाक नवी गाडी रजिस्टर करपाक गेल्यार तो इन्शुरन्स ऑफिसर सांगता 5 वर्सां इन्शुरन्स भरपाक म्हणून डायरेक्ट. हो कसलो न्याय? लोक एक गाडी घेता 1 वर्सा इन्शुरन्स जालो कितलें आज? एक सादी गाडी घेतल्यार 40 आनी 50 हजार इन्शुरन्स, 5 वर्सां इन्शुरन्स म्हळ्यार आनी 2 लाख. हे गव्हर्मेंट फक्त अशेंच लुटूंकच लोकांक. म्हगे मागणी इतलेंच की गव्हर्मेंट ऑफिसर आतां खंय वतलो जाल्यार MLAन आपयल्यार येवंकूच जाय. जर तर आयलें ना हाजे फुडें जाल्यार त्या ऑफिसरांनी चिंतचें की गव्हर्मेंट सदांच हेंच गव्हर्मेंट उरतलें अशें चिंतचें न्हय तांणी. केन्ना जाल्यार आमगेलें गव्हर्मेंट जातलें तेन्ना आमकां हाजेर विचार करचो पडटलो. पूण आमी काँग्रेसवाले सदांच गांधीजीचे विचार घेवन चलतात, अहिंसावादी आमी. केन्नाच आमकां तें दादागिरी हें केल्लें नाका. पूण हें पळयलें जाल्यार हें गव्हर्मेंट जिती हांचे कडेन फक्त इतलेंच हे गव्हर्मेंटा कडेन मेल्लीं मनशां जित करूंक जायना. नाजाल्यार तें सुद्दां जाता जाल्यार ते करता आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. हें करता तें पळयलें जाल्यार. तेन्ना हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जे ऑफिसर्स विदावट एनी हें नासतना तर गेल्ले आसा तांचेर इमिडिएट एक्शन जावचें. आनी दुसरें हें गव्हर्मेंटान ही पळय नाटकां करतात ताजे परस हें फॉर्मलीन आनी कितें जें पळय घडटा राफेल हें तें ताजेर विचार करचो, ताजेर एक्शन घेवचें. आवाज येत गुड मॉर्निंग. आज ए स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा हांवें आपयलें अलॉंग विथ आवर कुंकोले चेअरपर्सन साविता, आमगे महिला प्रेसिडेंट जॉर्जिना, आमगे ब्लॉक कुंकोले प्रेसिडेंट ऑफ लँड्री, यूथ जो प्रेसिडेंट ऑफ संकेत आनी आमगे डिस्ट्रिक्टाचो वायस प्रेसिडेंट ऑफ दिपक करंगटी. आयज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना हांव एक विका वोकेशनाक म्हगे फॅमिली घेवन हांव भायर गेल्लो गेले त्या विकाक, जेन्ना म्हाका रोखडी मॅसेज येयली. हांवें पळयलो न्यूज जो युरिया आलेमा, जोकी आलेमा आनी दुर्गादास कामत हे नानो हॉटेलां घेवन जे इंजिनियरांक घेवन मिटींग कोताय म्हूण रिगार्डींग डेवलपमेंट वर्क. हांव म्हणटा हें केसो डेवलपमेंट वर्क करपाक तुमी आज मिटींग कोताय. हांव सरप्रायज जालो चोन. डेवलपमेंट करपाक जाय पूण डेवलपमेंट करपाक थिंग MLA आसा कुंकोळेचो आनी खंयच्याय ऑफिसराक पावर ना. CMान स्ट्रिक्ट दिलो आसा, काडो आसा सर्क्युलर, खंयच्या इंजिनियरांनी ऑफिसरांनी
खंयच्या MLA बार आनी MP बार कोणाल्या घरा वचपाना म्हूण आनी हे आपल्या पावर यूज करून हो विजय सरदेसाय तांकां धाडटा आनी कामां ही हेश कोतालो तेश कोता म्हूण आनी हो दुर्गादास म्हणटा सांगता MLA एक पासून प्रपोजल ना म्हूण जेन्ना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटात तो OSD आसलेलो गेलो आमगे मिनिस्टर आलो पालेकार आलो जाल्यार हितू हांवें हितू प्रपोजल आनी खंयच्या डिपार्टमेंटात दिलें ना हितू वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान दिलें लास्ट 1.5 year हितू आनी तेज्या हातीक दिलोली पयलीं गेल्या त्या वर्साक आनी आजून मुगेलें एक काम जालें ना आनी देखून दिसता एका थिंगा हो नाडपण कोत म्हूण एका थिंगा OSD पासून काडा मिनिस्टरान तेका कांयट एका OSD आसलो तो दुर्गादास कामत आनी हो दुर्गादास कामत म्हणटा कोण ही कुंकळ डेव्हलपमेंट करूं येता तो हे कितें आसा ही कुंकळ्यांक कुंकळ्यांक कितें जाता तें आमी चोयतले हांव चोयतलो आनी म्हगे सपोर्टर तें डेव्हलपमेंट ऑलरेडी काम घायलो आसाय आनी आतां हेजे कळट म्हाका हे मुद्दम मुगे पेंडींग दवरताय मग वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कामां पूण हांव भिपाना आनी आतां एक प्रॉब्लेम जालो हालीं CM बरो ना म्हणून लास्ट 8 months CM बेडीर आसा भोंवतात तो दुयेंत आसा तो मुगेलो जो मिनिस्टर काम कोना मुगे CM बरें वचपाचें सो CM सारकें ना हांव तेजेर प्रेशर घालूंक शकना कित्याक तो बरो ना सो आमी सदमो जाय तो बरो ना म्हूण आमी ओग रावल ना आमी आमगे काम आमी फूल स्विमींग आमी प्रपोजल धाडले इवन RDA तो सांगता आपूण शिमतरी काम हिंगा बाळ्ळी हांवें घेयलें ना हांवें आतां एप्रिला म्हयन्यान दिलो ते फायल सगळे NOC सगळे प्रोजेक्ट डायरेक्टराक इवन हांवें जयेश मिनिस्टराक आमगे जयेश सालवकर तेका हांवें हावजां हांवें सांगिल्लें एसेंब्लीत चालू आसतना म्हणजे एक प्रपोजल आसलो हेजो तो तेणें म्हाका सगळें काम दिलो आसा तेका ओपन चॅलेंज कोता हांवें म्हजो प्रपोजल दिलो म्हूण जाल्यार सांगून आनी हे एश कोन्न लोकांक फटयताय तांकां धमकी दीन हांव विजय एकू सांगूंक सोदिता जेन्ना तूं 12 तेन्ना आमकां आपूण हाडलो म्हाका लोकांक घेवन यो मोपा एअरपोर्ट आमी बंद करया म्हूण जाल्यार आमी मिटींग घेयल्यो हो एअरपोर्ट तुका कित्याक बंद करून जालो जेन्ना तूं आज गव्हर्मेंटा येयलो मिनिस्टर जालो तें तुका जालें ना हें गोंयकारपण दुसरें म्हणपा लागलो आपूण टॅक्स तर खरें तर हितू घाटसा जाय गोंयकारपणा मोग आसा जाल्यार तेणें आज नुस्त्या पळय आमगे इम्पोर्ट जाता जे फॉर्मुलेन लायलोलें तें नुस्त्या तेणें बंद करूंक जायना ते कडेन आज कितू लोक दुयेंत जाले आज आमगेले हायेस्ट रेशो गोंयचे कॅन्सर पेशंट आमगेले गोंयचे बॉम्बे तो टाटा हॉस्पिटलान गेले हायेस्ट एवरेज आमगेले गोंयचे पेशंट कॅन्सर सफर जाल्ले बिकॉज ऑफ दीस फॉर्मुलेन आनी हो म्हणटा आपूण हें कोतलो तें कोता म्हूण हें गोंयकारपण आनी तिसरें तेणें गेले त्या वर्सा एसेंब्लीक एक थाराव घेतलो रेजोल्युशन हें केलोलें मूव केलोलें देख सिकेर आलो पुतलो स्टॅच्यू तेणें थिंग एसेंब्लीक बांदतो म्हूण नाजाल्यार आपूण गव्हर्मेंटा आपूण विड्रॉ जाता म्हूण जाल्यार आज पासून खंय गेलें वरोस जालें आतां हें कित्याक लोकांक फटोवप हांव खरें तेका हें म्हजें ओपन चॅलेंज हें तो तेणें केलें जाल्यार हांव विजय सांगूंक सोदिता हांव तूं सांगत तें आयकोता हाल्यार हें तेणें हें कोण दाखयल्यार बेश्टो लोकांक फटयनाका आयज तूं पावरां आस म्हूण चड उडनाका देवा उगोत नाका ते कितको उडय तेका सकयल दवरपाक देवान दवरलो आसा उडटाय तांकां तेगलो टायम येतलो तुगलो टायम येतलो विजय बाब तुका सांगूंक सोदिता बेश्टो आमी MLA आमकांय दूख जाता आमकां लोकांनी हितून निवडून काडाय तूं तुगे फोर्साचे पावर आस म्हूण तांकां वारकारांक उलोयनाका तांकां लोकांक नाक म्हूण 2 पाट घर धाडे तेका केड्याकू धाडा घरा सांग्यार आज ऑफिसरां अशें करून धमकी दीन तेणी कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरा तेका चीफ ऑफिसरा चेअरपर्सना अशें करून प्रेशर घालून त्यो लायट्यो सांग्यार धाड्यो आनी आयज थिंग केस फायल जाला क्रायम ब्रांचान केस फायल केला COचेर आनी चेअरपर्सनाचेर हे आतां ते भोगताय ऑफिसरान अशें कोण आतां हेवूय भोगतले हे आतां तेंगे प्रेशर जे RDA जावं वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे हे इंजिनियर येताय ते सो तेंकेली तांकां ड्युटी करपाक जाय मिनिस्टर सांगत म्हूण कितें करूं जायना मिनिस्टर 2 दिसांचे पूण ऑफिसर आमी MLA पासून 2 दिसां म्हळ्यार कोता येताय कित्याक ऑफिसर म्हणटा सदां उरपाचें टील दे रिटायर अशें करून हे ऑफिसरांनी कोण हे आज मागीर होंडा पड्यार मागीर रोटाय वत गोल्ड घेवन पासून मेलो आसा इंजिनियर तेचे लागे पासून खबरो आयकोन त्या दोना असो जालो आसा पूण हांव सांगूंक सोदिता ऑफिसरांक आनी एका विजयाक चड उडनाका तुका पावर आस म्हूण
ते गोंयकार आमी कितें तो टायम येतकच दाखयतले आनी तूं म्हणटा जे सालसेटी आपूण काँग्रेस काबार करूं जाता म्हणटा तूं कोण काँग्रेस काबार करूं वा आनी कितें काबार करपाक ते लोक दाखयतलो कितें हालीं इलेक्शन पासून जाल्यार लोक दाखयतलो तुका पावर आसा म्हूण तूं उडनाका तूं आज काँग्रेसाचेर तूं व्हडले पोस्ट घेवन सगळे जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक तूंच जाल्लो तुवें काँग्रेसाचेर वयर सरलो आतां तूं BJP गाळी मारतालो गेले त्या इलेक्शनाक BJP नॅशन आसता तेच जालां तुमकां शिरा भोगतले तेंक जॉयन जालें आनी तूं आतां पारेकारा जॉयन जावन तूं हें कोता तूं फिक्सींग कोता तूं इश्टाकी जग सिकेराक जाता म्हूण सांगलो तुवें आपूण कोण दाखयता म्हूण मागीर तुजें प्रेशर हाडटकच तूं CMान प्रेशर तूं थोडें पळो तूं एश कोण लोकांक फटयनाका हांव ओपन हें सांगूंक सोदितां आनी जें म्हजें कॉन्स्टिट्युशनान डेवलपमेंट जाता तें हांव कोतलो एज पर रायट एज ए MLA म्हाका खबर आसा म्हगे कांय कितें हांव न्यू MLA न्यू जायत पूण हांव म्हगे सगळें जावन येयलो मनीस एडमिनिस्ट्रेशन कितें म्हणटा म्हाका खबर आसा जी कामां आनी जे लायटीचें ऑलरेडी आमी मोर्चा कारण हें कोण आनी थिंगा टेंडर पास केला सगळें जालें खाली एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवपाक फायनान्सान आसा पळय ती हें समजा आतां मिनिस्टर आतां न्यू काब्राल जाला ताका आतां एपॉयंटमेंट घेयलो आसा तेव्हा कोण घेतलो आनी तुमी त्या मेमोरेंडम वताय फोन कोताय लोकांक पीस कोताय कोण पीस न्हू सगळे थोडे आसाय तुमगे 5,000 वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर घालपाचे तेंचे पयशे दिताय तुमच्या म्हयन्या पेमेंटाचे आसाय आनी ते उलयताय तुमी बरें जाल्यार तुमकां जॉब मेळपाचें तुम जॉब दिल नाही जाणा जोकीन तुम दवरल्याय बेकार हें अशें करून उलयता यूज करपाक चोडो उलना काय आनी चोडो नाचना काय कित्याक जीं कामां कोळ्यान जाताय ती तुम चोयाय एज ए MLA हांव म्हाका कितें जाता तशें कोण कोण दाखयतलो तूं मागीर हिसार आजून 1.5 वर्स जाता थिंगा आसा रोखडें डेवलपमेंट जाता आनी मुगे कितलीं कामां तुमी आडावन दवरताय आडावन दवरलो हांव भिवपाना कित्याक फाल्यां म्हाकाय हावजां विचारपा जाय आज गव्हर्मेंट एक बॅड लक CMO दुयेंत आसा कितें आमी मिनिस्टर कोणा जाल्यार CMा बरें वचपा आमगे कायदो फायल घेवन CMO आवट ऑफ स्टेशन तो दिल्ली आसा हॉस्पिटलान हितून सो आमी तेजेर प्रेशर हाडूंक शकनाय सो हांव मागोता आमगे कुंकळकारां भावांक तुमी डेवलपमेंटा पासून कांय भिना काय वॉटेवर हांवें कितें एश्युरन्स दिलां की काम करता म्हूण हांव ती जरूर करून दाखयतलो आनी जी ऑफिसरान जे आमगेले डिस्ट्रिक्ट आमगे प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो जिवान पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले हांवें पयलें हेजेर न्यूजार पयलो आनी तेणी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी बरें केस फायल केलो आसा म्हणजे दिपक बाबा आसलेलो जिवान केस फायल केला काँग्रेस पार्टी हेजेर जो ऑफिसरां खंयच्या ऑफिसरान वचपा जाता म्हूण कोणें हाल तो आपयतलो कोणाल्या घराक वचोन हो चीफ सेक्रेटरी कितें डिसिजन घेतलो हें ऑलरेडी केस फायल केलो आसा आनी तो जिवा फोन करून सांगो थंय जोकी आलेमा हांवें कितू डॉलर दिल्या म्हूण डॉलर आमको नाय बांदू डॉलर जोकी आलेमा कडेन आसा तेगे चेड्या कडेन देखून चेड्याक व्हरून तेणें भायर काजार केलो इताल्याक आमी गोंयांत जाले आमी हिंगा मलेशिया वचोन मिशीन व्हरून आमी तीन डॉलर जोडलो नाय मायनिंगान जेव्हा हांवें दिवपा ना काय डॉलर मुको ना मुको जाल्यार रुपये आसताले आनी हांवें कोणाक पयशे घेवन मिटींग करून सांगपा म्हाकाय गरज ना सो कितें उलयता तें सारकें उलया आनी हेसो तुमी हें कोन्न वयर सरोप पोवना काय बसून आतां तुगे चेड्या बसय पूण एशें कोन्न डबल रोल एशें कोन्न लोकां हेजेर चडोवन तूं तेशें कोन्न हें कोनाका सो आमी आसाय आमी कुंकळकार रावप रावपानाय आनी हांव जरूर येता इलेक्शना हांव 200% बसतलो आनी हांव कितें दाखयतलो जे लोकां आदारान लोक म्हजे बरो आसा लोकांक म्हाका फूल एश्युरन्स दिला यू गो हेड म्हूण सो ती कामां एश्युरन्स कितें दिल्या ती हांव करतलो आनी तुमकां कुंकळकारांक सगल्यांक जें हांवें डेवलपमेंटा बाबतींत आनी चड कोन्न लायटीचें लायटी लागून आज मेजर आख्या गोंया मुगले कॉन्स्टिट्युन्सीनू आख्या गोंया प्रॉब्लेम जालो आसा सगळ्या लायट आनी पोर पासून लायटनींग जावन कितले ट्रान्सफॉर्मर गेले तेवूय पासून काल आमी घायले आनीकूय घालपाक उरले ती काम चालू आसा ती हांव करतलो आनी येयले म्हूण सगळें थँक्यू